ZP मेडिसिनाबाद तिने हांवें तेच्या लागीं मागलें की आमचे रस्तो गटर सारकोच पेड्या जाला आनी उदक सगळे रस्त्यार येता. ताणें म्हाका म्हणलें बरें आपूण करून दिता. सो हे 3 वर्सांनी तेणी जायती खूब कामां केल्यात. हे 3 वर्सां भितर तेणें आमचे गामुगे वॉर्डांत एक काम केलां. सो सगळे वॉर्डांत तेणी काम करून येयलां. सो आतां तेजो टर्म जातलो पूण आमी तेजे बारा सदां आसता आनी ते आमची उरलीं ती कामां करतली म्हूण आमी तेका म्हणटा आनी तेका बरें विशीस दिता. आनी आयज हांवें गटर विथ स्लॅब आयज हें काम घेतलेलें ZP लेवलाचेर. तेजो एस्टिमेट 4 लाख सुमार आसा. आनी हे गटर घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार तें गटर आतां सगळे ब्लॉक जावन उदक सगळें ओवरफ्लो जावन रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येवले म्हणटा रस्ते पिड्यार जाता. मेन गटराचें काम उदकाची आमची वाट पयली ओपन जावपाक जाय. सगल्यो हे ब्लॉक जाल्ले आसात. सो 1 बाय 1 करून हांव त्यो घेतलेले आसा. लास्ट टायम हांवें कांचावली लास्ट विकान कांचावली एक ओपन केल्ली आसा आनी आतां ही सेकेंड म्हगेलें. आनीकूय म्हजी जायतीं कामां आसा आनी ती हांव सगळीं करतलें. तेच भशेन म्हाका जाय सगळीं डेवलपमेंट जावन पयलीं गटराचें काम केलें मागीर रस्ते मागीर तुका बरें उरतले ना जाल्यार रस्ते पिड्यार जाता एवरी टायम उदक भरोन हें जावन. आनी हांगा आमचे चर्च लागीं आसा. सो चर्ची कडेन आमकां एवरी फ्रायडे आमचे रिट्रीट जाता. सो लोक हिंगा भरपूर येता. हिंगा रस्त्याचे प्रॉब्लेम जाता ताका लागून तें सगळें क्लीन करून बरें हें करून लोकांक जाता ते भशेन बरी बेनिफीट दिवपाचें. ZP Madam Merciana was for taking up this developmental work, reconstruction of gutter in our ward number 9 Kansua near church, and so also I'm giving her best wishes for future developmental works. बाय मेर्सियाना वाज देव बरें कर म्हणटा. कित्याक कोणसुआ गांवांत तिणें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. जेन्ना पंचान सांगलें की आमचो गटर आहा तो मोडला आनी सगळो उदक रस्त्यार येता. सो तिणें ताबडतोब प्रोसेस करून ते आतां आयज रिनोवेशन जातलें गटराचें आनी आयजसून तें काम चालू जातलें. ZP मॅडमीन जनरेटर दिल्या, रस्ते केल्या, इवन मोटरसायकल पायलट्सांक रेनकोट्स दिल्या.